विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आतुल्ले मया गांवांत ज्या तळ्यार गणेश विसर्जन जाता थंय झाडां वाडिल्लीं आसात। त्या सुवातेर शेडूय ना, मात 5 वर्सां जालीं मागणी करूनय ही मागणी मान्य जायना अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। RDX गोवा खातीर आतुल्लेच्यान चंदू मांद्रेकार। आम्ही हांगा जमलेले आहा हे काम करपासाठी भुरगे सगळे गांवचे जमल्या तेन्ना हे काम बेगीन काम करचे आमचे अशें 5 वर्सां जाली आमी हांगा ही फायल प्रोड्यूस केल्ली WRD तेन्ना पयलीं अनंत शेड आहलो अनंत शेडाच्या वखदार आमी WRD पास करून घेतलेली पण तेजे काय फुडले काय आमचे हांगा जायना। हांगा सगळे केस बी वाडून सगळे आमचे रान जाले सगळे ते हांगा सगळे सरकारान दुर्लक्ष केल्ले आसा। तेन्ना सरकारा कडेन आमी मागता की बेगीन आमचे काम सुरू करचे आनी आमकां हांगा गणपती विसर्जन आसा जी आमची शेड पळय गणपती आमकां बरे भशेन आमकां पावोवंक हांगा आमकां वेवस्थीत सगळे प्लॅटफॉर्म आमकां हे करून दिवचे म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात। आतां इतके तातडीन हे आमच्या हातीन घेवपाचें काम तेंच्यांनी। आनी हातुले गांवचो जो गणपती विसर्जन जे तळें आसा हे तळें जवळ जवळ 7-8 वर्सां जाले दुर्लक्षीत जाल्लेले आसा। जेन्ना पळय हांगा 5 दिसाचे 7 दिसाचे किंवा 11 दिवस इवन हांगा अख्ख्या मयान जर पळयत जाल्यार एकूच सार्वजनीक गणेशोत्सव आसा तो हातुली आसा। आनी ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाक हांगा खूब लोक जमलेले आसा। अख्खो गांव मय गांवचे जे लोक आसा ते सार्वजनीक गणेशोत्सवाक आसता आनी जेन्ना विसर्जन करता तेन्ना हांगा खूब अडचणी येतात। हांगा जवळ जवळ 6-7 वर्सां जाली जशे हे लोकल ग्रामस्थ सांगतात की WRD हे फायल ऑलरेडी पुट अप केल्लेली आसा हे तळ्याचे डिसिल्टिंग करपाचें तशेंच तेचे सुशोभीकरण करपाचें कारण तांकां ही जी शेड आसा ती PWD मार्फत तांकां शेड ती सायटीक व्हरपाक जाय जेणे करून हो जो प्लेस आसा तो तळ्या खातीर आनी वेकंट करून एक उदका खातीर साठोवन दवरपाक कारण बाजूक हांगा शेतां आसा त्या शेताक सुद्दां ते उदक उपयोगी पडटलें। आतां जवळ जवळ 10-12 दीस जाले हांगातले लोकल जे लोक आसा भितरले जाणटे नेणटे कोणूच धर हांगासर सगळ्यांनी हांगा आपले परिश्रम घेवन हे आमी आतां पळयता हांगासर हांगा कितें जालां तें दिसता हांगासर तुमी आतां ऑलरेडी घेतले जे पिक्चर्स घेतले हांगा जेन्ना पळय गणपती घेवन विसर्जनाक वयता तेन्ना अशी तेंची धांदल जाता की ते विसर्जनाक गेले जाल्यार सगळीं झाडांच लागता पांयांक तेंचे फुटो लागता त्यो। पूण हांव हे लोकल पंचायतीक लोकल पंचायत जी आसा हेंच्यांनी हो हेजेर लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन जी फायल जी पुट अप केल्लेली आसा जवळ जवळ 7-8 वर्सां पयलीं WRD मिनिस्टराक आनी WRD डिपार्टमेंटाक ती फायल खंय पावल्या ती चौकशी काडून कारण आमचे मिनिस्टर आसा विनोद पालयेकर तांकां सुद्दां हो ही जी फायली बद्दल आमी ऑलरेडी इंटिमेशन दिल्लेलें आसा आनी आमच्या नेत्याच्या मार्फत ही जी फायल आसा ती बेगीनच्या बेगीन भायर काडून तिजो फॉलोअप करून हे काम आमी टॉप प्रायोरिटीचेर घेतले आनी घेवपाक आमी ऑलरेडी आमच्या नेत्याक सांगतले। हे लोक जे आसा ते जवळ जवळ आतां 3-4 फावटी जाले जवळ जवळ शेनवार येता अशें करून 4 शेनवार सुमार हांगा येवन श्रमदान करून हे हांगासर क्लियर करपाचें तेंच्यांनी हें करतलो। हांगा कोण तेंच्या पयशाची अपेक्षा करूंक ना तेंच्यांनी स्व खर्चान आनी स्व शक्ती लावन ते हांगासर हे क्लियर करपाक लागलेले आसा बारीक पळयत जाल्यार हे दिसता हांगासर हे बेगीनच्या बेगीन काम जावचें अशें हांव लोकल पंचायतीक तशेंच लोकल आमदारांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता हे हांगासर हातुल्ले वाठारांत जे आसा तितून लक्ष घालून काम कंप्लीट करून दिवपाचें।